आयताराच्या मिसाची वाचपां प्राचीत कालाचो 5वो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप 21:30 वोळी 30:1 ते 30:4 सर्वेस्पोर असो उलयता पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना। तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें। हें सांगता तो सर्वेस्पोर ते दीस पावतूच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो। हें सांगता तो सर्वेस्पोर तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त रिगोयतलो तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजां। तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना। सर्वेस्पराची वळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं। हें सांगता तो सर्वेस्पोर कित्याक हांव तांच्या नोस्तेपणाचें भोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना। देवाचें उतोरें अंतर्गीत जोबाब निर्मोल काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्यांत काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर रेबांतलो खाड म्हाका निर्मोळ करून दवर। जोबाब निर्मोल काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्यांत निर्मोल काळीज रचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका। जोबाब निर्मोल काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्यांत तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगू उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ पापयांक तुज्यो वाटो शिंकयतलो देवा तुजे सुरशी पातकी परतून येतले सायबा। जबाब निर्मोल काळीज देवा रचून घाल म्हज्या ओड्यांत। दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप 22:5 वोळी 7 ते 9 बाबा भयणीनो आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळून आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिंकलो आनी बापान ताका सुपूर्ण केले उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो। देवाचें उतोरें उद्गार सोमी म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो। शुभ वर्तमान जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:12 वोळी 20 ते 30:3 पास्क परबेच्या समयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले। गलिलियांतल्या बेतसायदेच्या फिलिपा सुरशी येवन तांणी अशी मागणी केली सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता। फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें आंद्रेन आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगलें। जेजून तांकां प्रतिपाल केलो मनशाचो पूत मोहिमेबोन जावचो वेळ पावलो। हांव तुमकां सोच सांगता गवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जाय तें पीक दिता
जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दुवेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावला. बापा, तुज्या नांवांक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक स्वर्गींचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलोल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हटलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हटलें, एक देवदूत ताचे कोणें उलयला. जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तो तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मुनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.